रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. सालमा उतार प्राय पावलो तेदना ताच्या पत्नीने ताचे काळीज परक्या देवाचे ओढले आणि आपल्या बापाय दाविदाचे काळीज असलेले परी ताचे काळीज सर्वेस्परा सवे पुरते नातले. ताने सिदोनियांचे देवी आस्टार्टेची आणि अम्मोनियांचे मूर्ती मिल्कोमाची पुजा केली. ताने सर्वेस्पराचे दिष्टीक वाईट दिसता ते केले. आपलो बापूय दावीद सर्वेस्पराक विश्वासी रावलेले परी तो ताका विश्वासी रावलो ना. सालमावन जेरुसलेमा मुखल्या दोंगरार मोवाबियांचे मूर्ती केमोशा खातीर आणि अम्मोन्यांचे मूर्ती मोलेका खातीर एक उंच पुजेस्थान बांधले. ताने आपल्या सर्व विदेशी पत्नींकी तशेंच करून दिले आणि तांणी आपल्या देवांक धूप लासलो आणि बलिदानां भेटयलीं. देखून सर्वेस्पर सालमांचेर रागार जालो, कित्याक ताचे काळीज ताका 2 फावटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परा थावन इस्रायेलाच्या देवा थावन पयस सरले. सर्वेस्पर सालमांक प्रत्यक्ष जाल्लो तेदना ताणे ताका परक्या देवांची सेवा करूंक आडवारले. पूण सालमावन सर्वेस्पराचो आदेश पाळलो ना. देखून सर्वेस्परान सालमांक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी रासवडकी काडून घेतलो आनी ती तुज्या सेवकांक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव तुज्या जीवन काळांत अशें करचो ना. बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडतलो. तरी पूण सगली रासवडकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विसलेल्या शहरा जेरुसलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून दवरतलो. देवाचे उतार हे. सामाका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्थ. जेजू थंयचो भायर सरन तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशांत कोणाकी कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरूंक जालें ना. ताचे विशांत एक स्त्रीयेन आयकताच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे धुवेक देवसार लागलो. ती एक अनभवार्थी जल्मान सिरोफेन्सिया प्रांताची. आपले धुवेक लागलो देवसार धांवडाय जाय म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयले भुरगीं खावन दादोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काडून सुन्यांक उडोवचो सामान्य. ती जाप दिवन म्हणाली, तें नीज धन्या. तरी भुरग्यांनी उडयले उंड्या कुडके मेजा पोंदाक आसलेले सोनी खातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशयत. तुजे धुवेचो देवसार सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदोन आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो देवसार सुटलो. देवाचे उतार हे.